कळंगूट पंचायतीचे पोटवेंचणुकेत जोसेफ सिकेराचे पॅनल जिखले। 11 वांगड्याच्या पंचायतीचेर सिकेराच्या पॅनलाचे 6 जाण वेचून आयल्यात। उरिल्ल्या 5 जाणांनी उपरांत सिकेराच्या गटाक आपलो तेंको दाखयलो। आता कळंगूट पंचायतीत विरोधी गटच ना। पंचायतीचेर हे फावट 5 बायलो पयलेच फावट वेचून आयल्यात। We see that this time it will be 100% development oriented panchayat. They are coming together. Yeah, they are supporting. All levels are working together. Okay. All of I feel like that this time there will be no opposition at all. We are here for development of our village. That's it. All this development, Mr. Parikar has told us that he will help us in all this way. Because in the last panchayat body we have taken resolution and we have sent all the files to Mr. Parikar for his consent. मुळाव्या शाळांनी इंग्लिश शिकोवपा खातीर म्हूण सरकारान घेतिल्ले सुमार 200 शिक्षक सेवेचो कॉन्त्राद वाडोवचो म्हणून मंगळारा शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळे। तांचो कॉन्त्राद एप्रिलांत सोंपला। सरकाराक शक्य असल्यार सेवेंत कायम करचे म्हणूनय हे शिक्षक मागतात। जून सोंपता म्हणल्यार सरकार तांचे पोस्ट जाहीर करतलो आनी पात्र आसा तांकांच घेतले अशें पर्रीकारान तांकां स्पश्ट केलां। डिमांड इतलो आसलो की सर्वीस कंटिन्यू जावंक जाय म्हणून, पूण अशें म्हणटा की सर्वीस कंटिन्यू जावची ना, कारण हेका कितें लिगल बेज ना हेका कळ्ळें। सो हे पोस्ट कंटिन्यू जावचे ना। जून एंड म्हटल्यार परतून एड येतलो आनी इंटरव्यू दी म्हटला, परतून इंटरव्यू। सो रेग्युलर पोस्ट आसतले, इंटरव्यू दियात म्हटला। सीएमान हेच सांगला की पोस्ट कंटिन्यू जावचे ना म्हणून, कारण हेका लिगल बेज काय ना, प्रॉपर प्रोसिजर जावंक ना म्हणटा, एक जस्ट घेवपाक जाय म्हणून घेतला अशें म्हणून। स्टॅम्प म्हटल्यार रावप पडलें, रावंक पडलें न्हू एंड ऑफ जून म्हटल्यार, आनी कांयच करूंक शकना ना, करता हांगला न्हू। सो विश्वास दवरूंकूच जाय। फातोड्डे स्टेडियमाच्या स्टोर रूमाक उजो लागून सुमार लाखभर रुपयांचे सामानाचो लासून गोबोर जालो। राती सुमार 1 उजो लागलो। उजो पालोवपी दळान लाखांनी रुपयांचे सामान वाटायले। फ्यूज बॉक्साक लागिल्लो उजो सगळ्याक पातळिल्ल्यान असो अदमास थळावे अधिकारी उक्तायतात। Yeah, we received a call at around 2:05 आणि रोखडेच आमी मागीर आमची गाडी आणि टर्नआउट केलो, आमी गाडी घेवन आमची फायर टेंडर। बट एज सून एज वी रीच्ड हियर वी सॉ ह्यूज फ्लेम सॉर्ट ऑफ विच इज कमिंग रायट फ्रॉम द स्टोर रूम। पयले की भरपूर उजो आसा, सो इमिजिएटली आमी फायर फायटिंग ऑपरेशन केलें। वी हॅड टू ब्रेक द डोर। पयलीं आमी दार फोडले, तेज्या पयलीं आमी फायर फायटिंग स्टार्ट केली आणि मागीर आमी BA सायड घालचो पडलो, कित्याक स्मोक वॉज टू मच। आणि स्टोर रूमान तुवें पयलें आसतलें की भितर खुबशे वस्तू आसा की विच इज व्हेरी कंबस्टेबल, बट वी कूड फायट द फायर अँड वी एक्सटिंग्विश द फायर। वी एक्चुअली सेव्ड लॉट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दीस। आतां आमी कितें काडला, आमी कितें हें केलां तें भायर काडलें पयलीं। देर वॉज नो सिलिंडर एज सच, बट वी ट्रायड टू प्रोटेक्ट। आता घेऊ एक व्यावसायिक विसप।